25 नोव्हेंबराक विठ्ठलापूर सांखळे सरकारी प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्याक मारपेट केला म्हूण एका शिक्षिके आड दिवचले पुलिशेंत कागाळ केल्ली। शिक्षण संचालनालयाकडे कागाळ आशिल्ली, मात शिक्षण संचालक झिंगडे सांगतात ती खंय निर्दोष। म्हाकाय तो सोशल मिडिया कडल्यान तो इन्सिडंट कळ्ळो आनी जी म्हायती म्हाका स्कुला कडल्यान किंवा एडीआय कडल्यान मेळ्ळा त्या प्रमाणे 3 जाण भुरगे ते टॉयलेटांच्यान धांवून येताले, ते तातूंतलो एकटो भुरगो पडलो आनी तो आपटलो अश्यो टिचरी सांगता, चडशे भुरगे सांगता। आनी आमच्या टिचरीनूच त्या पेरंटाक सांगलें आनी ती पेरंट आयली थंय आनी तांची त्या टिचरीन वचून पुलिसेन कंप्लेंट केली। आतां ग्रीवन्सीस रिड्रेसल मेकॅनिझम आमच्या डिपार्टमेंटाचो आसा, सो जर त्या पेरंटान टिचरी कडेन ना जाल्यार फुडें एडीआय कडेन जर कंप्लेंट केली जाल्यार ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हँडल करचें पडपाचें। आतां आमी जर रिपोर्ट घेतलात त्या रिपोर्टा प्रमाणे टिचराचो इनचार्ज टिचर, बाकीचे टिचर आनी पीटीएन त्या टिचरीक क्लीन चीट दिल्या। मजगती आमी त्या भुरग्याच्या घरा पावले। भुरग्याची आवय म्हणटा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चल्ला। आमी 4 जाण आमकां चुचुरेन धरले म्हणून आमी गेल्ली, ती मागीर आमी येताली न्हू तेन्ना आमकां टिचरीन मारले आनी म्हाजी तकली भिंतीका पडली। तुमी क्लासीसून विचारून भायर सरलेले? ना, विचारत भायर सरत आगे मा टिचरीन म्हणपा लागलो म्हाज्या कानपाडार मारले आनी म्हाजी तकली मला भिंतीर आपटली म्हणपा लागलो, तूं यो फाल्यां शाळेन तुका आपूण दाखयता म्हणपा लागलो। हाय हांव म्हणलो अशें कशें, पण तुवें म्हाका सकाळी म्हाका ही गजाल कांयच ना, पूण तो सकाळी टिचरीच्या फुड्यान म्हाका हें सांगचो ना टिचरीन म्हाका मारला म्हणून। घरा येतलो तेन्नाच सांगतलो न्हू, तेकाय थंय टिचरीच्या फुड्यान भंय आसतलो न्हू। जाला इन्सिडंट आनी म्हाजो भुरगो हांवें म्हाज्या भुरग्याचेर कानपाडार मारपाक कोणाक रायट दिवंक ना आनी टिचरीक तर करत ना। आयज जर शाळेन हें आयज म्हाज्या चेड्याक जाला, फाल्यां कोणाच्या भुरग्याक हें जातलें, तेन्ना हांव कोणाक पेरंट्सांक सपोर्ट कर आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करा आनी तुमी फुडें सरा, हांव तुमकां कांयच सांगना। एज यू विश, तुम्ही जाय ते तुम्ही करू शकता, पण जेन्ना म्हाज्या भुरग्याक आयज जाला हें फाल्यां तुमचें जावचें न्हू, इतल्या खातीर हांव फुडें सरला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी वांगडा सिद्धार्थ कांबळी।